हरे कृष्णा सर्वांकय नमस्कारो. आमी एक काल आमी एक काणी सांगू असं म्हणाले न्हय. तर आमकां काणी ही सूर करया म्हणून आज एक रायू एक राय आशिल्लो. राय म्हळ्यार भारी चंदू, धैर्यवंतू, शक्तिशाली आनी एक मस्त बायलो, मस्त चेडूं, मस्त आस्ती. जन सकडे राया वेरी जीवन म्हणजे जीव दवरून आसाची राय तशीची जन सक म्हळ्यार भारी मोग. एक रायाक कसं सकट जावका पळय ते सकडी जावकाला ताजे पयशी चडची थंय राय आसा म्हणून आमकां सांगता येता. तर आमी सकयल एक पुरो सर्वोत्तम जावन आशिल्लो राय मू हाजे पयशी चड आनी कसो जावका म्हूण आमी लेखू पुरो ना. तशीची ते रायाल बंगलोन तूं केदनाय एक साधू येता आशिल्लो. साधू म्हळ्यार संन्यासी येता आशिल्ल्याची. ह्या संन्यासीन येवची कसो कितें म्हळ्यार रायाक उपदेश दिवच्याक, आत्मीय जावन आशिल्ले उपदेश दिवच्याक. तशी पुणी हे रायाले आत्मबोध उठयत जाल्यार उठवो, आत्मज्ञान येता जाल्यार येवो म्हूण लेकून हे साधून केन्नाय ते बंगलो येवचे, रायाक उपदेश दिवचे, वचचे. हे रायाक जाल्यार हे साधून येवन सांगची कसले आयकुच्याक खुशी ना म्हळ्यार केन्नाय रायान सांगचें करची यो तुमी म्हाका उपदेश दिव नाकाची, म्हाका हें खाय नाका, म्हाका हाजे गती ना, म्हाका हांगा सक्कड आसाय, म्हाका आनी तुमगेले ह्या उपदेशाची ताजी कसलेय गती म्हाका ना म्हणून केन्नाय रायान सांगचें. जाल्यार हे संन्यासी केन्नाय येता येवन रायाक उपदेश दिवन वता. रायू एक आयकना, यो स्वामी म्हाका नाका, यो स्वामी म्हाका नाका म्हणून राय सांगता. हे साधून केन्नाय अशी येवची कशी म्हळ्यार कशीपुणी ते रायाक एक आत्मबोध येवचे वाटेरी आडूक जत्तकीन पळोवचें कितें ते स्वामीन कश्ट भोगचे जाल्यार त्या रायाक ते मनाक वचना. स्वामी इंगितांची तुमकां सक्कड आसा वय जाल्यार तुमकां मना एक बेजार येतना, मना जोर कोप येतना तुमी कसो करतलींची. तुमकां मना एक सूख जावका म्हणून आतां दिसनीवे म्हूण इंगिताना राय सांगता ना, म्हाका कसो सूख जावका जाल्यार ते सक्का म्हगेलो सुत्त आसता, म्हाका बेजार येवका जाल्यार गत्य ना. थंय खंय म्हाका बेजार आयली म्हूण जाल्यार ते म्हगेले सुत्त आशिल्लें आनी हांव सम्म करून घेता म्हूण ते रायान सांगचें. तशी एक दिवस साधू येता आनी सांगता जायत आनी हांव हांगा तुमकां उपदेश दिवच्याक येना, हांव म्हगेलें काम पळोवंक वता. जाल्यार म्हगे खातीर तुमी एक इच्छा म्हगेले एक इच्छा तुमी कसो म्हणचें तुमी म्हाका कोण दिवका, म्हाका एक इच्छा आसा ते तुमी आस्त कोण दिवका म्हणटा. जायत कसो म्हूण सांगेची म्हणटा रायो. तेन्ना स्वामी सांगता तुमगेले हे साम्राज्यांत आशिल्ले व्हडले मूठ जावन आशिल्ले एक मनशाक, द मोस्ट बिगस्ट फूल इन युअर एम्पायर तुमी सोदून काडका कडेरी ताका तुमगेले चीफ मिनिस्टर करका, महामंत्री करका म्हणून सांगता. तेन्ना राय सांगता तुमी म्हाका उपदेश दिनात जाल्यार तुमकां कसो जावका जाल्यार करता. एक मूठ जावन आशिल्ले एकल्याक म्हगेलो मंत्री केल्यार पुरो न्हय, ते हांव कोण घेता म्हणटा. तेन्ना ते साधू सांगता कसो म्हळ्यार तशी खंयचेय एक मुठाक न्हय, द मोस्ट बिगेस्ट फूल बरी मूठ जावन आशिल्ले एकल्याकची तुमी सोदून काडका म्हूण सांगता. तशी राय कसो करता तांच्या सेवकांक, परिचारकांक आनी सैनिकांक सकडी एकांक वाटेर पेटयताची. एक मूठ जावन आशिल्ले बरी मूठ जावन आशिल्ले एकल्याक तुमी सोदून हाडका म्हूण सांगून पेटयताची. तशी सकयल जाणां 4 वाटेन वताची. तशी एक 2 सैनीक एक कडेन वता आसतना एकलो रुखा वयर बसून गेल्लो कातरचें पळयतना बशिल्लो गेल्लो ते यो कातरतस. उग्गी ते सैनीक आपोवन सांगताची हे तूं कसो करतस, अशें बसून रूख कातरल्यार तूं हे गेल्लो समेत तुका पडचें ना चिवाय म्हणटा. तेन्ना ते रुखार बसून कातरता आशिल्लो ते मनीस आसा पळय तो सांगता
मेगेल काम करू का मेगेल काम कशी करची म्हणून म्हाका गोत आसा हांव आजी काली काय नाही हे काम सुरू केल्लें म्हाका कोणें शिकोवच्या येवचें नाका हांव मेगेल काम करता तुमी तुमगेलें काम पळोवन वचेची म्हणटा ताणें सैनीक कसलें उलयनाची जाल्यार ते गेल्लो कातरतला ना ते जीब तोंडा घाल भितरी ते गेल्लो समेत तो पडटा ते पडलें कूडले सैनीक वचून ताका हात धरून उठाचे हेल्प करतांची कडेरी उठयल कूडले ते गेल्लेर बशिलो निमगीत हे सैनिकांगे लगी तुमी प्रवाचक जोवे नहीं जाल्यार ज्योतिश शिकिल जन जोवे म्हणून निमगीता तेन्ना सैनिकांक कसलें मना वचना तांणी तेकडे एकडे तोंडा पळयतांच्यांनी निमगीता इते कितें तुमी तशें निमगेले म्हणून निमगीता तेदोना ते गेल्लेर बशिल्लो सांगता न्ही हांव हे गेल्लो समेत पडता म्हणून तुमी कितले छंद कोण सांगले हे सगळें अशी जेवचे वची सगळें सांगूंक आशिल्लें तुमकां एक सिद्धी म्हूण दिसता म्हूण सांगता तेदोना ते सैनिकांक बारीक खूश जाता एक युद्ध जिखिलें युद्धांत वचून जिखून येयले खूश जाता तांकां येवचें आनी कसं करताची तागेलो हातूय दवरून व्हरतांचे राया लागीं राया लागीं जाल्यार सकट सांगता रायाक बारीक खोशी जाता उग्गी आमकां सुद्दून काडू जाल्लो मू आमी सुद्दील जन म्हणून कुडलेची एक दंडू एक पथक गळे घालूं एक पथक आनी एक पत्र आनी एक मंत्री किरीट काणू ताका दिता तेदोना ते गेल्लेर बशिल्लो सांगता हे अय्यो हांगा मंत्री जावंक जाल्यार एक गेल्लो कट्ट गेला पूर आशिल्लें न्हय म्हाका कळ्ळें ना हांव मस्त काल जालें दुड्ड नोतील कश्ट भोगता हे म्हाका फुडें कळ्ळें जाल्यार हांव फुडें केल्लो कट्ट करता आशिल्लें अशी म्हूण सांगता कोणें कसलें उलयनाची म्हळ्यार बरी मूठ जावन आशिल्ली मनीस म्हूण सगळ्या जाणांक गोत आसना तशी ಸ್ವಲ್ಪ काल वता प्रायाधिक्यांनी आमगेले रायू निद्दल कडेन जेता निद्दल कडेन जेतना रायाक सगळ्या जाणांक पळोवंक एक आश येता तशी सगळ्या जाणांकय सुतू आपयताची अशी पळयतना आमगेले महामंत्री येता महामंत्री येयले कूडले निमगीता राया निद्दल तांकां आसा तुमी अशी कावल रबल्यांची कोणें दोन व्हरता जेवूं तुमकां सगळें तांगेलें काम पळोवन वचूं नजे राय न्हू तो निद्दवना म्हणटा तेदोना राणी सांगता ना रायाक कांय कुडवना रायान तुमकां सगळ्या जाणांक पळोवंक म्हूण सांगून आपयलेलो तर म्हणटा तेन्ना राय सांगता वय म्हाका वच्ची वेळ जाल्ले वच्ची वेळार म्हाका तुमकां सगळ्या जाणांक पळोवंक म्हूण दिसता ते देखून आतां तुमकां सगळ्या जाणांक हांगा आपोवन हांगा राबू सांगिल्लें म्हणटा तेदोना महामंत्री सांगता खंय वच्चू बार सरल्यांची कोणाकय कुडसीन अशी वता वे म्हणटा वय हे म्हाका मात्र वच्चू जेवचे विंगड कोणाकय वच्चू जायना म्हणटा रायू तेदोना महामंत्री सांगता ओ मना गेले तूं तुगेले बायले घेवन वता आसतलें न्हय प्रायवसी जावंक दिकून न्हय तूं आमकां कोणाकय येवचें नाका म्हणलें म्हणटा तेन्ना राय सांगता न्हय म्हाका म्हगेल्या बायलांक चेडवांक कोणाकय म्हाका वतान व्हरूं जायना म्हणटा तेन्ना सेवकांकय सैनिकांकय परिचारकांकय म्हाकाय कोणाकय व्हरना म्हणून म्हणटा वय म्हाका कोणाकय मगे वटात आनी व्हरूं जायना म्हणटा तेदोना तुमी इतले काल आस केलेलें संपाद्य गांवची जनांगेल प्रिती गांवची जनांकय तुमी तेन्ना व्हरनाची वे म्हणटा तो सांगता ना हे म्हाका मात्र वच्चू जेवचें एक जागत मगे लोट कोणाकय येवचें जायना म्हणून पासय सांगता रायू तेदोना महामंत्री सांगता वच्चे वाटेर खावचें ಸ್ವಲ್ಪ खाण पुणीवेला व्हरता न्हय म्हणटा तेदोना राय सांगता ना म्हाका खाण वचून म्हगेलें संपाद्य वचून म्हगेलें सैनीक सेवक गांवचे जन म्हगेलें बायल चेडूं म्हगेलें कसलें तेजे म्हगेलें देहताय म्हाका व्हरूं जायना म्हणून सांगता तेदोना महामंत्री ಸ್ವಲ್ಪ आलोचन करता कडेन निमगीत राया लागीं म्हाका महामंत्री करचे वेळार तुमी म्हगे लागीं एक सांगिल्लें आसा तें कसो म्हूण तुमकां उडगास आसा म्हणून निमगेता तेदोना राय सांगता वय आसा तुगेल्या बशी व्हड एक मूठ जावन आशिल्लें एक मनशाक तूं केदन पळयत पळय तेदोना हें पथक दंडू पत्र सगळें काणू ताका दिवका म्हूण न्हू हांव सांगिल्लें म्हणटा तेन्ना मंत्री सांगता जायत जाल्यार हे वेळ ताय मात्र हांव तुगेलो मंत्री जावन आसा घे म्हगेलें हे दंडू पत्र सगळें हांव तुका दिता म्हणटा
तेन्ना रायाक पक्कन कसलें म्हण हांवचें न्ही. म्हणजे 2 मिनट आलोचन कोण तर सांगता हे तू म्हाका दिता म्हळ्यार रे तुका शिवण मूड हांव म्हणून तूं सांगतास म्हणटा. तेन्ना मंत्री सांगता बाई कसं समशीस इतले काल तुमगेले इतले आता आशिल्ले हे जिवनांत तुमी आस्त केलें कसलेंय तुमकां वरू जायना म्हूण तुमकां लायक बोध आसा. तुमगेले हे आंग ताय वरू जायना म्हळ्यार बोध तुमकां आसा. कडेरी ते एक साधून येवन तुमगे लागीं सांगिल्ले वेळार तुमी कसं म्हणलेलें म्हाका जावका जाल्लो सक्कड मेगेला आसा. आतां तुमी वत्ता तुमी सांगताची मेगेवट कसलें ना म्हाका मेरा आंग ताय मेगेवट वरू जायना. तेन्ना मेगेला शेवड मूठ न्हय तुमी म्हूण निमगेता. ते निमगेलें आयकून रायाक ಒಟ್ಟು कन्फ्युजन जाता यो बुद्धीनाथ तिलोचकी न्ही की महायोगिकी म्हणून. तशी राय निमगेता बदल तुमी कोण तुमी आत्तां उरलें आयकतना तुमी हांव इतले काल लेक्कील वरी तुमी एक मूठ जावन आशिल्लो मनीस म्हूण म्हाका दिसना बदलचे तुमी कोण म्हूण निमगेताची. तेन्ना ते महामंत्री सांगता तुमगेले बंगलोन देंवचे आशिल्ले एक साधू आसा पळय ते साधूले शिश्य हांव. ते साधून तुमकां आत्मज्ञान हाडूंक कितें मस्त पळयलें जाल्यार तुमकां ते नाका आशिल्लें. ते देखूनच तांणी वचचे वेळार मेल्लागी सांगून जमकल्लींची ह्या रायाक कशी पूण एक आत्मज्ञान येवचें तशी तूं कोरका म्हणून सांगून आतां तांणी मेगेला चमकल्लींची. जाल्यार तुमकां हे इतलेय वर्स जावका जाल्ले हे एक बोधोद येवच्याक म्हणून महामंत्री सांगता. हे काणी इतलेची जाल्यार हे काणी चुकून आमकां शिकूंक मस्त आसा. हे काणी चुकून आमी मनावर कचल कसा म्हळ्यार वी आर नॉट जस्ट ए ह्युमन बिईंग्स वीथ स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स. वी आर द स्पिरिच्युअल बिईंग्स वीथ human experience. We are not bodies having soul. We are spiritual beings or souls having human body. आमगेले आत्माक मेळ्ळेले एक बॉडी येता आमगेले मनशाल एक बॉडी आमकां मेळ्ळें ते देखून आमी मनीस जावन जेवन काडलें. आमी मरतना ते सोळ ते आत्मा विंगड एक बॉडींत वचून बॉडींत वता तशी जीवन काडटा. ते मरतना उपास ते विंगडे वता तांतू जीवन काडटा. अशी हे आमगे सोळ पास आसा नाश जेवचे कसले आमगेले ह्युमन बॉडी मात्र तर नाश जेवचे. तांकां सम म्हळ्यार आमी केन्नाय कुशी कोन्न दवरका केन्नाय आमी परफेक्ट जावन आमी पळोवन घेवका आमगेले आत्माक नंतर अनित्य जावन आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ वर्सां कितें मात्र हे भुमी येयले आमगेले ह्युमन बॉडीक न्हय म्हूण आतां हे अंतू कसले हे काणी चुकून आमी मनावर कजल्लें. आमकां मेळ्ळेले हे श्रेश्ठ जावन आशिल्ले मनशे जल्मू दुड्डू आस्ती चंदाई आनी बंगर जागो तशें आशिल्ले मेटिरियलिस्टीक जावन आशिल्ले हे वेल्थ संपादन करूंक पळयनाशी कसं संपादन करूंक आमी पळोवंक जाल्ले स्पिरिच्युअल वेल्थ ते आमगेले मनांत आशिल्ले शुन्य जावन आशिल्ले आमगेलें मन नेगेटीव जावन आशिल्ले इमोशन्स भरून आसतात आमगेले सक्कड जाणांगेले मनांत ते सक्कड ना कोरून केन्नाय नित्य जावन आशिल्लें सूख शांती समाधान सक्कडी मेळची तशी आमकां जीवन काडूंक जाल्यार ताका हे मेटिरियलिस्टीक जावन आशिल्लें वेल्थ नोकरो ताका स्पिरिच्युअल वेल्थ जावका. बाह्य जावन आशिल्ले सक्कड संपत्ती क्रमेण आमकां दुख्ख जावनूय येता जाल्यार आत्मीय जावन आशिल्ली संपत आमकां आमी कोण कसले हांगा आयलींची खंय येता आमगेले डेस्टिनेशन पॉयंट आमकां खंय येता वचूंक जाल्लें आमकां थंय कशी पाव येता तशी अशी मस्त इन्फॉर्मेशन्स आमकां ते स्पिरिच्युअल जावन आशिल्ले वेल्थ कलेक्ट करतना आमकां मेळटा. तांचे चुकून आमकां मस्त शिकूं जाता. चेडूआंक सवकीनातेल जातना तांकां एंटीबायोटिक्स आमी दिवंक जाता कोड वखद आमी तांकां दिवंक जाता जाल्यार
चेडू ते पित्तलिंचवे ना तांणी ओंकू घालतलिंची नाजाल्यार रोण कोरून ते कशें जाल्यार ते नाक्काम शिवाय ते पिवच्याक तांणी रेडी जेवची नाची तेदना चेडवांक गेल मन कळचे आवसू कसं करताची तांकां खुशी जेवचे मिल्क शेक जेवो स्मुती जेवो नाजाल्यार ज्यूस जेवो तशें कसलें कोर न्हू तांतूय वखद मिक्स कोर न्हू ते चेडवा दिताची ते चेडू कडर चेडवांक सांगताले पळय ना तुगे कितें मनाची कसं गेला पळय घे ना ये पी म्हणटना तांणी ते पिताची ते पितना ते स्वीट मिल्क शेक आवटूच ते कोड वखद तांगेले पोट्टा वता ते कोड वखद तांगेले आंगा भितर गेला मात्र तांकां सवकी जेवचें न्हय ते आमी कितली संदायन कितली स्वीट जावन आमी तांकां दिल्ली पळय तांकां ते पिवयले पळय तशीची अशीच श्रीमद भागवतांतू आशिल्ले काणयो म्हळ्यार आमगेले वेद सकडी आमगेले ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सकडी मस्त कश्ट येता आमकां मना वचना मस्त कोड येता तेन्ना हे कोडू जाल्यार ते एक मनशान मना वर्क जाल्लें जाल्यार ते मस्त कश्ट कोडू कोडू देखून आमी कोणें ते नाकाम सांगताची जाल्यार श्रीमद भागवतम बरयल जनांनी कसं केलां आमगो तसव्या मिल्क शेक कशी स्वीट केला ताजे तांत आशिल्ले एक अंक स्विकन्स ऑफ स्टोरीज श्रीमद भागवतांत आसा ते एक काणी एक मिल्क शेक अशी आमगेले भितर वतना आमगेले आंगा आशिल्ले असौख्य दूर करचे पळय वखद मिल्क शेका रुपारी आमगेले भितर वचून आमगेले असौख्य कशी पळय ना करता तशीच श्रीमद भागवतांतुले एक काणी ते एक काणी आयकतना आमगेले मनांत आशिल्ले एक असौख्याक कितले छंदायन म्हणून ना करता आतां जन कितली की नमने सांगटान कश्ट भोगतांची केस सुकून पाययाचे बट्टा नांग कुडताय संकटाची मेडिकल फिल्डांत अशें जन 4-5 वर्स न्हय 10-15 वर्स ताय रिसर्च करताची एकांक नमनमने संकट ताका आशिल्लो वखद सकडी सोदून काडूक तशी तांणी सोदून काडून संकटाकय वखद तांणी सोदून काडताची जाल्यार मनाक हांगा आशिल्ले वरीची मनाकय मस्त नमनेचे असौख्य ताका आशिल्ले मेडिकल स्टोर आसवा मनाकेचे कोपू बेजारू अळसाई जाळ आनी कॉम्पिटेटीव स्पिरिट्स रेस्टलेस जावन अशें इरिटेटेड जावन अशें आमगेलें मन हाका सकडी आशिल्ले वखद आमकां मेळटा हे सकडी ना करून नित्य जावन आमकां सूख दिवच्याक समाधान दिवच्याक शांती दिवच्याक आशिल्ले वखद मेळटा फिट एंड फायन जावन आशिल्ले एक मनीस जाल्यार भितरी शुन्य जावन भोंवतस आतां आमी सांगिल्लें तसा नेगेटीव इमोशन्स बोर न्हू भायर सुकून पळयतना परफेक्टली ड्रेस्ड येता जाल्यार भितरी डिस्ट्रेस्ड येता हे हेल्थी वे ऑफ लायफ म्हणून आमी सांगचें न्हय न्हय श्रीमद भागवत वतल्यार फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ ताज्योटूची आमकां मेळका जाल्लें इम्पोर्टंट जावन आशिल्लें स्पिरिच्युअल हेल्थ ते आमकां मेळटा श्रीमद भागवतांतुले एक काणी आमगेले मेडिकल स्टोरांतुले एक रॅक अशी येता म्हळ्यार मस्त नमन्याचे गुळे आसूं पुरो टॉनीक आसूं पुरो ऑयलमेंट आसूं पुरो तशी आमी एक मेडिकल स्टोराचें आमकां एक असौख्याक एक नमने वखद आसना तशीच श्रीमद भागवतांतुले एक काणी ते एक काणी आमी आयकतना ते आमकां आयकतनाच ते आमकां कितलें मना सूख दिता म्हणून तुमकां गत आसवा तर तुमी लेख पुरो हे कशी काणी आयकल्यार आमकां सूख मेळचें काणी आयकल्यार कशें आमकां समाधान मेळचें म्हणून नवा कशें म्हळ्यार 2 दीस जावन तुमकां उपास घाला उद्दाताय दिन तुमकां पिवच्याकय कसले दिनी खावच्याकय कसले दिनी पक्कन तुमगेले इद्राक एक पान बरी खाण हांडा व्हरतांची
तेन्ना तुमी तें कत्तलेन शिकिना कोणे केलेले कशी केलेले कसल केलेले हेजे रेसिपी कसले हे केदन केलेले सगळं तुमी पळयतलींच ना काण काण खातलींची पोट भर जात शेवटूची मनय भर जातालें न्ही वा तेन्ना हे खाल्यार कशी मन भर जाता मन संतृप्त जाता तुमी लागताच वा तशीच तर तुमी खाण तोंडांतून काताची हे काणी कानांतून आयकताची दोनी तुमगेलें मन संतृप्त करता कोण पळय देवाल काणयो श्रद्धेन भक्तीन आयकता हांची तांणी आत्मीय जावन मात्र न्ही भौतीक जावनय संपन्न जातांची म्हूण आतां आमगेल्या आचार्यांनी सांगिल्लें अशें काणयो तुमगे लागीं पावोवच्या खातीर हांव असो एक चॅनल सुरू केलेलें